शिक्षण विभागाचा टास्क फोर्स समिती शाळा परतून सुरू करपाचो निर्णय घेतली। गोंयांतल्यो शाळा टप्प्याटप्प्यान परतून सुरू करतले। गांवांतली थळावी नाटकांय सुरू जातली, मुख्यमंत्र्यान सांगला। कोविड-19 ह्या साथीच्या रोगाची लागण जाल्या उपरांत फाटल्या 1.5 वर्सां सावन गोंयांतल्यो शाळा बंदच आसात। ऑनलायन पद्दतीन वर्ग चालू आसात। सरकारान महाविद्यालय परतून सुरू करपाची परवानगी दिल्या अशें सांगलें। अशें आसलें तरी विद्यार्थ्यांचे अजून कोविड-19 लसीकरण जाल्लें ना। शाळा परत सुरू करतात म्हण मुख्यमंत्र्याक पत्रकारांनी विचारलें। ते विशीं तांणी सांगलें, टास्क फोर्स समिती बसका आफयतले। शाळा परतून सुरू करपा खातीर समिती भलायकी विभागाक आपल्यो सुचोवणी धाडटली। एक्सपर्ट कमिटी शाळा सुरू करपाक त्यांनी दिला त्याच्या टास्क फोर्स कमिटीच्या समोर येतो दॅन वी विल सेंड टू द एड्युकेशन डिपार्टमेंट। टास्क फोर्स कमिटी डिसिजन घेतल्या वयता आनी ताच्या उपरांत एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आपले इम्प्लिमेंट करतले। टास्क फोर्स कमिटीची मिटींग घेवपाक जाय। त्या उपरांत एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक धाडल्या उपरांत एड्युकेशन डिपार्टमेंट कन्सल्टेशन विथ ऑल दे टेक द डिसिजन स्टेप बाय स्टेप दे विल स्टार्ट द क्लासेस of first 12 10th standard and 11th 9th मागीर प्रॅक्टिकल कशा पद्धतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा विथ फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द मुख्यमंत्र्यान सांगले, धार्मिक स्थळां बंद नात पूण कोविड SOP पाळप गरजेचें। गांवांतल्या थळाव्या नाटकांक परवानगी दिल्या पूण SOP पाळप गरजेचें। मास्का विणे भोंवतल्या पर्यटकांचेर ताणें भाश्य केलें। आमी रिलीजियस प्लेसीस बंद करप आमी त्या खातीर ती SOP म्हटला पाहिजे। आमी पूर्ण बंद दवरूंक ना रिलीजियस प्लेसीस तश्यो पूर्णता बंद दवरूंक ना, फक्त कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करचे म्हणटाले आसा। नाटकां खातीर आतां आमी रेस्ट्रिक्शन्स घालूंक ना काय, तांच्यांनी मिनिमम आमी जे दिसा थिएटर्स चालू केल्या ते दिसा गांवांतली नाटकां आमी 50% ऑफ द कॅपेसिटी ऑफ ए हॉल दे कॅन सुरू करूं येता तांचे। आमी दिसतात सुरू जाल्या आमी तितून वेगळे सिनेमा आनी नाटक वेगळे करचे। सिनेमा क्लोज हॉल जाता त्या खातीर नाटकां ओपन हेजेर जाता त्याची विदा 50% ऑफ द कॅपेसिटी तांच्यांनी नाटकां जी आसा सुरू करपाक आणि कशनाच्या भायर खूप जाण विदाउट मास्क फिरता। आमचे टुरिस्ट गार्ड आसा थंयसर स्पेशली दृश्टीचे गार्ड आसा, ताच्या भायर पुलीस गार्ड आसा। आतां जर कोण आमी आमचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी लॉ फॉलो करचो। राज्यांत येता आसत जाल्यार राज्याचे कायदे फॉलो करप गरजेचें। सो अगेन एंड अगेन आमी तांकां रिक्वेस्ट करीत आसा, सांगत आसा ना जाल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणजे घेवची। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।